थिवी मतदारसंघाचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान भौशीक बांदकाम खात्या अंतर्गत रस्ते, मानस आनी हेर लोकांक गरजेची आशिल्लीं कामां करपा खातीर सुरवात केल्या. भडया, कांसा आनी थिवी रस्त्याच्या कामाचो बुनयादी फातर बसयला. जाल्यार कांय वाठारांनी रस्त्याच्या डांबरीकरणाचें उक्तावण केलां. ह्या रस्त्याची खूब पयलीं पेंडींग डिमांड आसलो आनी खरेंच त्रास जाताले. तेन्ना हो 70 लाखाचो हॉटमिक्स शिरसय गांवांत, तशेंच आमी आतां फुलाचो भुरग्यांचो खोरीस म्हणटा थंयचो रिटर्निंग वॉल, थिवी चर्चा फाटसून आतां 70 लाखाचे परत मोठो कल्वर्ट बांदता. हो ह्या गांवांत डेव्हलपमेंट जे खंय तरी कमी आहा हें जोरान काम करपा खातीर आमी फुडाकार घेतलेला. पंच मेंबर, सरपंच बीन आसत वांगडा, आनी म्हाजे प्रयत्न आसतले की जे लोकांक डेव्हलपमेंट जाय जास्तीत जास्त करपाची जबाबदारी हांवें घेतलेली आहा. आनी ह्या खातीरूच लोकांनी म्हाका दुसरे फावट निवडून दिल्लो आहा. तेन्ना आतां उरल्या त्या 3 वर्सांक जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट घडोवन हाडपाचे आमी प्रयत्न करतले. मी रिटर्निंग वॉल इनॉग्रेशन केला आनी तेज्या माध्यमानूच हेजें ब्युटिफिकेशन काम करतले. आनी जास्तीत जास्त हांगासर कामां जाल्या तरी बऱ्या पैकी बरे रस्ते रूंद करून बरी सोय करपाची आमी फुडाकार घेतला आनी सरपंच आनी मेंबराच्या फुडाकारान हें काम आमी फुडें व्हरतले. ह्या कल्वर्टाचो कॉस्ट अबावट 78 लॅक्स आहा. आनी हें कल्वर्ट इतलो इम्पॉर्टंट, सादारणसो 4 किलोमिटर शेत आहा वांयगण आहा आनी तेजें पीक आहा. आनी हे सकयल्या वटेन खारें पाणी आनी वयल्या वटेन ते वांयगणां बीन करता. सो तितकोच इम्पॉर्टंट आहा हो की गरजेचो. खूब दीस लोकांक गरजेच्या आशिल्ल्या रस्त्याची कामां पडून आशिल्ल्यान लोकांक त्रास जातालो. ती आतां कामां करपा खातीर सुरवात केल्ल्यान लोकांनी खोस उक्तायल्या. आनी आतां हांव निलकांताक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण 2 वर्सां भोलांतलीं ह्या रस्त्याक आमी फाटल्यान लागल्यार, जावं शिरसय पंचायत जावं थिवी पंचायत, आनी निलकांताकूय हांवें इनवॉल्व केल्लो. आनी असो टायम खूब गेलो, पूण आतां तरी हांव सजमतां हो रस्तो बेगीन जातलो म्हणून. कित्याक आमकां मोड्यां व्हरपाक एकदम त्रास जातात. हें एकदम म्हत्वाचें आसलें. जायतीं जाणां भायलीं येतालीं इंटरलाकांक सर आनी म्हणटालीं कितें रस्तो तुमचो सारकें करना कितलो तेंप जालो. तर आयज ही उक्तावणी सुरवात बावऱ्याची जाता आसता. रस्तो केलो सारको आनी मागीर तुमी जाणात कित्याक लागून पिड्ड्यार पाड जावंक पावला. रस्तो केलो मागीर वयर ट्रक येतात, बसी येतात आनी ताका लागून ही गोत ह्या रस्त्याची अशी जाल्या. रस्तो केल्या उपरांत मागीर कितें पावल मारूंक जाय आनी परतून रोखडोच पिड्ड्यार जायना जावपा. तर हांव चड लांब करिना, वच आमकांय चिमटो काडटा. तर काळजांतान आमच्या आमदाराक आनीक एक फावट सरपंचाक, पंचाक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक काळजांतान दिनवासता. थिवी मतदारसंघान विरोधी पक्ष काँग्रेसीचो आमदार निळकंठ हळर्णकार आसा. आनी विरोधान आसतना सुद्दां मतदारसंघाची उदरगत करपा खातीर निळकंठ हळर्णकाराक सरकारा कडल्यान निधी मेळटा. जाल्यार मतदारसंघाची उदरगत करपा खातीर राजिनामो दिवन पक्षांतर केल्ल्या माजी आमदारांक कित्याक निधी मेळनाशिल्लो असो प्रस्न पडटा.